आणि सरकार एकदा कितें करता हें आयकल्यानंतर आणि पळयल्यानंतर आणि वाचल्यानंतर संबंध गोंयच्या लोकांक एकूच प्रश्न येतलो की 17 वर्सां राज्य केल्लें MGPन बरें, त्यानंतर काँग्रेसीन राज्य केल्लें बरें काय आतां भारतीय जनता पक्ष करता तें राज्य बरें. आनी ताका आन्सर म्हाका दिसता एकूच मेळटलें की मोगो पक्षान जें राज्य केलें 18 वर्सां तशें राज्य खंयचोच पक्ष आनी तेही दिल्लीचे पक्ष हे काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष करूं शकना. कारण कालूच मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें की म्हादय विशीं की म्हादयचें उदक कमी जालें जें हांव 2005 खुद्द त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री 2004-05 मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी त्यानंतर प्रतापसिंग रावजी राणे आशिल्ले 5 तेन्ना 2 लेटरां तांकां हांवें दिल्लीं ज्या विशीं म्हादय विशीं बरयल्लीं आनी ही म्हादय विशीं लेटरां दिता आसतना स्पश्ट सांगिल्लें की आतां जर आमी कांय करूना सर हें सगळें आमचे नंतर इल्लें इल्लें मोकळें जातलें. आनी म्हाका खूब वायट दिसता सांगपाक आनी तांचें हांव दोनूय पक्षांचें अभिनंदन करता कारण तांणी म्हादय आटोवपाक सुरवात केली. अशें हांवें निशेध करपाचो पूण तांचें अभिनंदन कित्याक करता हांव तांणी आटोवपाक सुरवात केली. 2006 जो कनाल बांदलो वयर कळसा बंडोराचेर तो 2006 काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ली आनी परत 2018 डायवर्शन टू मलप्रभा केलें तेन्ना भारतीय जनता पक्ष आनी ह्या हातूंत 3 फावटी तरी म्हजी लेटरां आसतलीं जी दोनूय मुख्यमंत्र्यांक हांवें काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याक केल्ली आनी ह्याकाय केल्ली की हाजेर जर सदांच म्हाका आन्सर दिवप कारण आमी कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ल्या कारणान आमी ओपनली उलोवंक शकनाशिल्ले. आज कॅबिनेट मिनिस्टर कितेंय करता रस्त्यार येता आंदोलनां मारता थोडे प्रोटोकॉल आसता शिस्त आसता कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले त्या प्रमाणे हांव वागतालो आनी त्या खातीरूच आज जेन्ना म्हादय आठली म्हणून कळ्ळी तेन्ना काल ताणें फर्स्ट टायम मुख्यमंत्र्यान 1.5 वर्सां पयलीं हांवें हो इश्यू पब्लिकली मांडलो. हांव लोकांच्या आंदोलनाक ज्यांनी म्हजे बरोबर भाग घेतलो तांचें अभिनंदन करता कारण हें आंदोलन जाय आनी हाजे फुडें आंदोलन करून आमचो व्हडलो फायदो जावचो ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कारण आतां एकूच उपाय आसा दुधसागराचें उदक तो कसो हाडयतलो कारण दुधसागर फुडें परत ना जावं शकता आनी तें काम सद्या तांचें चलना. जिल्लेन एक नदयेची दुधसागर आयल्या ती जर डायवर्ट केली आसत जाल्यार दुधसागराचें उदक जें आसा तें आपोवप बंद पडटलें आनी हेंच हांव परत परत सांगपाचो आनी तें जर जाय जाल्यार आमकां उदकाक वणवण फिरचें पडटलें. बागायती शेतां जी सगळीं वस पडटलीं आनी पिवपाक उदक आमकां वणवण फिरचें पडटलें. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. ज्या म्हादयचे 1972 ते 78 मोगो पक्षान सावरली मोगो पक्षान कशेंच काम करपाक दिवना तांकां तें काम काँग्रेस करूं शकली ना त्या नंतर आनी आतां भारतीय जनता पक्ष. त्या खातीर लोकांनी आतां चिंतपाक जाय की तुमचो खरो ह्या मातयेंतलो पक्ष कोण आनी तुमकां कोण सावरूं शकता. आज आमी रेल्वे ट्रॅका खातीर रस्त्यार आयल्या रेल्वे ट्रॅका खातीर रस्त्यार भुपत्री येवन उपयोग ना. आमकां कोल बंद जावपाक जाय. कोल 1947 गोंयांत जालो 1 मिलियन टन पर्यंत तो येतालो तो 2 मिलियन टन. आतां जो तांणी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला तो 52.5 मिलियन टनाचो आसा. 2022 पर्यंत 24.5 मिलियन टन्स कोल ते व्हरतले. हो कोल जर व्हरतले जाल्यार डबल ट्रॅकूच तो डबल ट्रॅक जो आसा तो आमकां जायच. हाजेर आंदोलन करून कांयच फायदो ना. आमकां जो कोल 15 येता आमचे पिडीत येता तो बंद करपाची आवश्यकता आसा आनी हें फक्त मोगो पक्षच करूं शकता. हें करूं शकना कारण ह्यांची सरकारां दिल्ली आसा आनी जे दिल्ली करता ते हें करता. तांचे कडेन ह्यो गोश्टी जावंक शकना. हांव स्पश्ट सांगता मुख्यमंत्र्यान म्हटलां
24.5 फाल्यां सकाळी 52.5 आशिल्लो आपूण 24.5 केलो मरे म्हणटलो तशें न्ही 24.5 म्हणजे आतां जर 5 मिलियन टन्स करता ताचे 5 पट जालो 2022 म्हणजे जेन्ना आमचे एसेंब्ली इलेक्शन येतलें त्या वर्सा तांचो हें आसा ट्रेंड की आमी 24.5 मिलियन टन्स हाडटले म्हणून हें तांकां खबर आसा काय ना आनी 2008 पर्यंत 52.5 मिलियन टन्स आनी हो सगळो थर्मल प्रोजेक्ट जो आसा पावर थर्मल प्रोजेक्ट आसा ताका यूज जाता आतां पावर थर्मल प्रोजेक्ट गोंयांत खंय आसा म्हणजे तो कर्नाटकांत डबल रेल्वे ट्रॅक जर केलो जाल्यार दुसरे वटेन आमकां फायदो आसा फॉर एग्जाम्पल तुमकां हांव एक एग्जाम्पल दिता आमकां जें शिमीट आनी किल येता तो सादारण बॉर्डर ऑफ कर्नाटका आनी हें येतलें आमचे आंध्र प्रदेश म्हणजे आतां हैदराबाद ती आनी सादारण गुलबर्गा आनी ह्या भागांतल्यान ऑन एन एवरेज एका बॅगार ट्रकान ट्रान्सपोर्टेशन 100 रुपया पडटा म्हणजे आज जर 370 रुपया शिमीट आसा -100 एट that place is 270 rupees. Even 50 रुपया जर सुद्दां शिमिटाचेर कमी जालें जाल्यार सर्वसामान्य मनीस हो जे महागायेंत भरकटला नक्कीच कमी जालो पूण ह्या खातीरूच ते डबल ट्रॅक जाय पॅसेंजरां खातीर ट्रेनी वाडोवपाक सावथ वेस्ट रेल्वे जी आसा थंय आमचे पॅसेंजर ना आमकां मात्र आसा बसपाक एकूच ट्रेन आसा हें सगळें वाडयतलो जाल्यार आमकां हें जाय डबल ट्रॅक पूण डबल ट्रॅकार जर कोर वता जाल्यार तो आमकां बंद आमकां नाका कोर कोणाकूच नाका कोणाकूच कोल नाका गोंयांत आनी आमकां टोटल गोंयांत जो कोल लागता तो 2 मिलियन टन वयर नाका तितलो जाय जाल्यार हाडा त्या खातीर प्रॉपर फॅसिलिटीज तयार करा आमच्या गोंयांत एक फॅक्टरी आसा आनी फुडें कोल फॅक्टरी आमकां नाका आनी त्या खातीरूच ह्यो जेन्ना गोश्टी आसता तेन्ना प्रत्येकान विचार करपाची आवश्यकता आसा भारतीय जनता पक्षान म्हाका दिसता कोणूच ना अशें दिसपाक लागला कारण त्यांची एक आमदार आनी मंत्री रस्त्यार येता हांव म्हणटा हांकां आमदारां आनी हांकां रस्त्यार येवपाक तांणी परमिशन दिलां काय कितें सेंट्रलांत तुमचें गव्हर्मेंट आसा रेल्वे डबल ट्रॅक कोण करता MPT कोण चलयता हें सगळें तुमकां खबर आसतना हे दोन जे काल आनी पयर जे 2 जाण रस्त्यार आयले एक मंत्री आनी एक आमदार आयले ते कितें ताजें स्पश्टीकरण ताणें करपाची आवश्यकता आसा काय हें अशेंच चलतलें गोंयांत आनी शिस्त आनी हें कांयच उरचें ना भोगो पक्ष जेन्ना राज्य करतालो तेन्ना अश्यो गोश्टी आसनाशिल्ल्यो युगो आनी मगो अशे 2 पक्ष गोंयचे आशिल्ले पूण जे बरीं सजेशनां जग शिकेरे मारपाक किंवा आमचो बाबू नायक म्हणजे बाब नासले तरी तांकां हांव मान दिता बाबू नायक आसात हांची जी बरीं सजेशनां आसतालीं ती मोगो पक्षाचें नेतृत्व मागीर ती शिशिराताई काकोडकर आसूं किंवा भाऊसाहेब बांदोडकर आसूं ते करताले आनी तांणी फुडें व्हेला तशें आज कांयच दिसना आनी हें खंय तरी म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय एक म्हणजे ज्या सत्तेंतले आमदार आनी मंत्री रस्त्यार येतात सुप्रवात करपाक जाय आज मंत्री उठता आनी कोणाय बरोबर इंटरव्यू आसता पयलीं एक आमदार आयलो दिल्लीचो हे दिल्लींतले पक्ष म्हणजे तांचे पसून पयलीं भंय आसपाक जाय लोकांच्या बरोबर कितें उलयता आनी कितें करता हें नासता तो आमदार आयलो आनी म्हणटालो आपल्या पावर मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक जाय पावर मिनिस्टर म्हणटा आपूण फक्त मिनिस्टरा कडेन उलयता आमचो गोंयचो पावर मिनिस्टर आनी ऐन त्या वेळार एका कार्यकर्त्या कडेन आमकां उलोवपाक न्हय उलोवचो तें आनी कितें नाटक केलें बरें नाटक केलें तें केलें एक मंत्री कार्यकर्त्या कडेन उलयता आनी तो टायम जर आपल्या संघटनेक दिल्लो किंवा आपूण जें काम करता तातूंत घातिल्लो जाल्यार आनी अशें जर मंत्री वागपाक लागले जाल्यार अर्थ कितें म्हणटा फाल्यां सकाळीं कोणूय आपयतले आनी रस्त्यार म्हणटाले डिस्कशन करूं म्हणून मंत्र्यान करपाक जाय काय कितें प्रश्न आसा आनी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न एक पत्रकारा कडेन मंत्री उलयता ते घेवं त्या बद्दल तूं म्हणना
कोण ज्यो गोष्टी कोण तरी एकटो पक्षाचो कार्यकर्तो येता आनी उलयता आनी ताका लागून उलयता आनी तें रॉंग सगळें, कारण तो एकूच गोष्ट उलयता. म्हजे कडेन पळय डॉक्युमेंट्स आसा. तुम्ही फक्त पावराचेर उलयता. वॉट अबाउट वॉटर? वॉट आर द वॉटर चार्जीस इन गोवा? 3 रुपया 25 पैसे 15 लिटरां. भायले तुम्ही दिल्ली कितले? दिल्लीचे टॅरीफ आसा ते जर पळयत वॉटर टॅरीफ जाल्यार तुमी आसतले. आनी हे घेवन येना. मागीर दिल्लीचे गव्हर्मेंट कितें करता? कित्याक हें सगळें हांवें केल्लें म्हणून हांव उलयना. म्हणटले एका वटेन तूं ओपोजिशन उलयता पूण ते आसा तें म्हाका आज आमी 15 क्युबिक मिटर पर्यंत 3 रुपया 25 पैशांनी दिता. तांचो रेट आसा 7 रुपया. फुडलो रेट आमचो 15 रुपया 9 रुपया आसा. तांचो रेट आसा 25 रुपया. आनी जो हायेस्ट रेट आमचो 33 रुपया आसा तांचो 48 रुपया. हें दिसना तांकां आपाप स्पश्ट विचारता. तशेंच पावर डिपार्टमेंटाचेर पावर डिपार्टमेंटाचो जो दुसरो रेट आसता तो इतलो वयर आसा 26 रुपया पावर डिपार्टमेंटाचो. म्हणजे हें सगळें खबर आसतना 20 ते 30 डॉमेस्टीक कनेक्शन उदकाचो रेट तांचो 26 रुपया. 20 ते 30 आमचो रेट कितलो? आमचो आसा 9 आनी 15. म्हणजे मिडल क्लास लोकांक सुद्दां आमी हेल्प करता. आमी गरिबांक हेल्प करता 3 रुपया 25 पैसे. आमी केन्ना हें म्हणून हांव उलयता. कितें कोणीय कितें उलयता आनी हे आमच्या मंत्री आयकून घेता. आनी एकूय बीजेपीतलो मंत्री किंवा आमदार त्याचा आन्सर करना. तातूंत म्हाका दिसता एकवाच्यता ना बीजेपीक अशें म्हाका दिसपाक लागलें. बीजेपीक सद्या एकवाच्यता ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कारण जे गोश्टी ताणें दिला पळय अप टू 200 फुकट म्हटलं ताणें 177 201 ते 400 4 रुपया 50 पैसे आसा. आमचे 3 रुपया आसा. त्याचो फुडलो रेट आसा 650 401 ते 500. तांच्या पावर डिपार्टमेंटाचें उलयता. कितें म्हणजे हें डिफरन्स पळयात तुमी. फक्त पयलो फुकट दिला. आमी कितें कितें दिता ते लाडली लक्ष्मी आमी दिता. गृह आधार आमी दिता. आमी सिनियर सिटीजनाक पैसे दिता. आमी स्पेशल कॅटेगरीची भुरगीं आसा तांकां पैसे दिता. स्पेशल कॅटेगरी सिंगल लेडीक पैसे दिता. हे सगळें खंय दिल्लें आहा. हें जर नाशिल्लें जाल्यार आमच्यांनी फुकट इलेक्ट्रिसिटी मिडल क्लास लोकांक हा ताळी एका हातान वतना 2 हातांनी वता. कितेंय येवन गोंयकारांचेर उडोवपाचें. आनी हे दिल्लीचे जे पक्ष आसा पळय भारतीय जनता पक्ष आसूं आप आसूं किंवा हे तांचेर विश्वास गोंयकारांनी सामको. कारण काँग्रेसीन काल परत आनी घेतले. कोणा घेतले? जुनी बाटली आनी जुनी दारू. एक तरी नवें आसता तो कुंकळे पक्ष प्रवेश जालो तो बाटलीय नवी ना आनी दारूय नवी ना. तीच म्हणजे अशें करून तुमी गोंय मुखार व्हरपाक सोदता. काँग्रेसान म्हाका बीजेपी विचारता तें आसा अशें करून गोंय या बऱ्या लोकांक हाडा 24 हाडा 25 हाडा 28 हाडा हाडा पूण सारकें करा. हें कितें जाता? त्या खातीर हांव लोकां कडेन मागतां ह्या फावटी परत मोगो पक्षाचेर विश्वास दवरा. मोगो पक्षूच गोंय मुखार व्हरतलो. ह्या मातयेंतले पक्ष जे आसा हे मुखार युगो आशिल्लो आमच्या बरोबर. युगो आमकां साथ आसतालो भितर म्हणून गोंय इतलें भरभराटीक आयलें. आमच्या एखादले वैचारीक हें आसतलें पूण काम करता आसतना आमी सगळे एकठांय केले. आनी अशा हातूंतल्यान आमी जेन्ना वता तेन्ना ह्या गोश्टींचो सारासार विचार करपाक जाय. 17 वर्सां आमचें राज्य केल्लें काँग्रेसीन 12-13 वर्सां राज्य केल्लें आनी आज हे 10 वर्सां राज्य करता. हें कंपेरिजन गोंयच्या प्रत्येक युवा वर्गान करपाक जाय. प्रत्येक मतदारान करपाक जाय. झडपी इलेक्शन विशयी पावर सप्लायाचेर तांणी स्पश्टीकरण करचें हांव स्पश्ट सांगता. कारण तांचो एकूय आमदार मंत्री ताचेर कांय उलयना. आमी केल्ल्या कामाचेर आमकां उलोवचें पडटा. अशी परिस्थिती आज भारतीय जनता पक्षाची जाल्ली आसा.
असेंब्ली इलेक्शन अजून डेट कित्याक डिक्लेअर जाली म्हणजे खंयी आपयली पळय डेट डिक्लेअर करा न्हय लोकांक वचूंदी न्हय बाबा ही डेट तुम्ही बाकीचे कितें आसा 4 दीस दिया 5 दीस दिया तुम्ही प्रत्येक मतदारसंघात वचून ती घेवंक येता आमकां घेवपाक मेळना पक्ष म्हणून येता कारण ही हें जें इलेक्शन आसा इंडिविज्युअल न्हय हें पक्ष संघटनेंतल्यान इलेक्शन आसा प्रत्येक पक्षाक काडपाक जाय नाजाल्यार कोण तरी हायकोर्टात वचून चॅलेंज करतलो तुमकां आनी थंय मागीर तेची वेगळ्यो पडटल्यो ती लज करचे पेक्षा इलेक्शन डिक्लेअर करा लोकांक योग्य तुमी कशी मिटिंगो घेता तशें लोकांक मिटिंगो घेवन एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलें हांव एम्प्लॉयमेंटाचेर तेन्ना ऑलरेडी ताका हांवें मजला पासून अभिनंदन केलां पूण त्याच बरोबर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेबर आसा किंवा स्टाफ आसा तांकां टायम टू टायम स म्हयने लोकांक पेमेंट ना डेली एजीस जे फॉरेस्टां काम करतात तांकां पेमेंट ना ते 10 वर्सां काम करता पूण तांकां अजून हें घेवना त्या नंतर नॉन पेमेंट्स सदांच उलयता नॉन पेमेंट आतां कालूच हांवें वाचलें की 203 कोटी ह्या 3 म्हयन्यांत तांकां मेळ्ळे म्हणून आतां तरी कॉन्ट्रॅक्टरां आनी बाकीचे सगळे जे लोक आसा जवळ जवळ म्हजे ज्या म्हायती प्रमाणे आज 1,500 ते 2,000 कोटी गव्हर्मेंट लोकांक देण्याचें इन्क्लुडींग ऑल फिल्ड्स आनी हें देणें दिले शिवाय म्हाका दिसना कोणूच कामां चालू करना एकूय काम सारकें जावना हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां जो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं कंप्लीट जावपाचो वर्णापुरी रोड फ्रॉम MPT सडा टू एअरपोर्ट हो प्रोजेक्ट जर डिले जाला जाल्यार बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द बिल्स फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट हें स्पश्ट नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी MPT आनी आमचो एग्रीमेंट आसा आनी तांणी सदांच सांगलां की गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट पेईंग ऑन टायम स्पश्ट तांणी सांगलां त्या खातीर तो नॉन पेमेंट ऑफ हे आतां तरी तें जागा जाल्या ऑल द वर्क्स हाजेर खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां सकाळीं 12% आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एफर्ट ऑफ ए पर्सन जर मागलें आसा सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट इट इज 20%. गव्हर्मेंटाक 25% एडिशनल पयशे दिवचे अजून कोण कोर्टान वचूना आनी लॉ हातांत घेवना म्हणून ह्यो गोश्टी चल्ल्या. त्या नंतर एक मनीस येता आनी कित्यागिरी करता. काल पणजेचो मेयर म्हणपाक लागलो की 400 रुपीज आपूण आतां नॉन पार्किंगार येतलो. हाव कॅन ही से लायक दीस वेन देर इज अन एक्ट? हाव कॅन ही increase from 100 rupees to 400? This government is failed in implementing latest amended motor vehicle act. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की ताणें हो मोटर व्हेकल एक्ट इमिजिएट इम्प्लिमेंट करचो. तातूंत 1000 रुपीज फायन आसा फॉर नॉट हॅविंग लायसन, हेल्मेट, पार्किंग ऑन द रॉंग प्लेस. देन ज्या कडेन गाडयो वचपाक जायना त्या सायडीन जर गाडयो घेतल्यो जाल्यार परत 1000. अशा खुबश्यो गोश्टी तांच्यो तातूंत आसा. आनी त्या शिवाय जे लोक मरता तांकांय एक्स्ट्रा बेनिफीट दिले एक्सिडेंटान जे मरता. हें सगळें केन्ना इम्प्लिमेंट जातलें? 400 कित्याक? ताणें 400 म्हणना 1000 रुपया मेळटा कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजे. ताणें घेवचें तें ताणें तें करून घेवचें. हांव म्हजो रिक्वेस्ट कॉर्पोरेशन सिटी मेयराक आनी त्या भागाच्या आमदाराक बाबूश हाका बाबुशान जें कितें केलां तें बरें केलां. कारण पणजे भितर सरले नंतर खंय गाडी पार्क करतलो प्रश्न जाता. मेळत तश्यो गाडयो पार्क आसता, रस्त्यार पार्क आसता आनी त्या खातीर ताणें तें बरें काम करपा खातीर इम्प्लिमेंट करून घेवचो एक्ट इमिजिएटली मुख्यमंत्र्याक. कारण म्हजो आतां विश्वास हेचेर ना. ताणें तो आज करता फाल्यां करता. पयलीं ताणें फाटल्या पावसाचे खड्डे काडले बरोबर करता म्हणून हांव नको कित्याक अशें करता म्हणून. आनी दुसऱ्या लाचार म्हणटा दुसऱ्या लाचार म्हणचे पेक्षा आपूण एक गोश्ट बरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय ती करपाची आवश्यकता आसा. हांव चेंज करता.
मातशें वेगळें काय चालू आहात मडकय मतदारसंघात हे वेगळेपण हाडपाक हांवें चिंतलां आनी त्या खातीरच मडकय मतदारसंघात वयर जवळ जवळ 2,25 लाख खर्च करून 300 mm टायाचें पायपलायन घातलें. काही विघ्न संतोशी लोक मंत्र्याक कितें म्हटलें आनी हातूंत विघ्न हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हजो मडकयच्या लोकांक विनंती की अशा विघ्न संतोशी लोकांचें आयकूं नाका, कारण हें जें उदक आसा तें डायरेक्ट जो मडकयचो वयलो भाग आसा आडण, टोंक, आक्सण, वडाळ, कुंकळ्ळे, कोनसो आनी पंचायत एरिया अशा भागांत हें उदक जें कमी पडटा तें दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आनी येता 6 म्हयन्यांनी लायन करून तें काम कंप्लीट जाल्या नंतर जवळ जवळ 800 cubic meter एक्स्ट्रा वॉटर वील बी प्रोवायडेड टू दीस एरिया. आनी त्या खातीर जवळ जवळ कमीत कमी जें उदक मेळना तें 8 तास तरी उदक ह्या भागाक मेळटलें हाची तजवीज आमी केल्या. त्या शिवाय जी सकयल्यान म्हाड्डोळच्यान लायन आयल्या ती जी टांकी वता ती कट करून मारवाडा, दाडीवाडा, पारांपय, धाणो आनी आमची बांदोड्या पंचायतीचें गावणें भाग आसा ताका प्रोवायड केल्या नंतर थंय दर दिसाक 6 तास सुद्दां मेळटले आनी लोकांचे जे उदकाचे प्रश्न आसा हे सुटावे जातले. आनी हो प्रयत्न हांव 2017 करता. 2018 हांवें टेंडरींग प्रोसेस केलें. 2019 मार्चांत ती वर्क ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली पूण शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी त्या नंतर परत महामारीचो काळ आयलो. ताका लागून सगळे प्रोजेक्ट खटकले, स्टॉप जाले आनी हे स्टॉप जाल्ले प्रोजेक्ट आतां चालू जाल्या. येता त्या वर्सांत हे सगळे हॉट मिक्स ऑफ रोड इन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरावंडींग एरिया जातले आनी उदकाच्यो पायपलायनी येतल्यो. त्या खातीर सगळ्या लोकांक विनंती की तांणी हे विघ्न संतोशी लोक कितें करतात तांचेर लक्ष दवरचें न्हय आनी बरें काम करचें. कितें विचारता हायवे रुंदीकरणाचेर तुमी उलोवना म्हणटा. हायवे रुंदीकरण जें आसा ते सगळे प्रोजेक्ट मंत्रालयान स्टॉप केला. फक्त हायवेचे जे हॉट मिक्सिंग म्हणजे मेंटेनन्स काम आसा ते तांणी पास केलां आनी दॅट कम्स टू अरावंड 84 crores. ते तितलेंच पास केलां आनी तांकां सांगलां की हायवे जे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट तुमी आतां जे ऑनगोईंग काम्स आसा एक्झिक्युशन अंडर एक्झिक्युशन ती कंप्लीट करा आनी त्या नंतर फुडले प्रोजेक्ट येतले. आतां तातूंत आमी जें काम केल्लें फ्रॉम मोले टू अनमोड टू मोले हे सेक्शनाक तो 12 मिटरचो रोड आशिल्लो. कोणी तो 4 लेन जालो हांव नकळो आमच्या वेळार. आनी त्या नंतर साफा मशीद टू आमचो ओल्ड गोवा तो रोड घेतला, बोरीम ब्रिज घेतला. हे गरज आसा हे सगळे प्रोजेक्ट घेवपाक जाय आनी हे प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आमकां मडगांवच्यान पणजे वाया पोंडा विल टेक 40 to 45 minutes हे सगळें कंप्लीट जालें.